सुरवातेक गीत गाऊया. ये तटी सर्वेस्पराची सेवा करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. पवित्र सोबेची मुलावी दोतोन आमकां अशें शिकयता. देवान म्हाका कित्याक रोचला? देवान म्हाका रोचला ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे सांगाता सदां खुशाल आसूंक. आयज जेजू आपली शिकवण वाग्यांचे आदारून दिता आनी हेच वाग्यांतले एक व्हड ह्या सेवा धर्माचो विशय कसो घेतला आनी ते म्हणल्यार देव तुमकां दादोशी करतलो. देव आमची खुशालकाय आनी सूख जावन आसा. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत भलायके प्रेशतायेचो दीस म्हणटोच हो विशय पिडेंत सोंसतल्यांक एक गोरवाचो दिता. तर बऱ्या तशेंच वायट परिस्थितीन खुशालकायेच्या तशेंच दुखाच्या वेळार देवा सोबे तोखता तसली खुशालकाय आमी सोदूंक आनी तातूंत आमी दादोशी जावंक हे मिसाचे बेटेन मागुया. तोखता तसली खुशालकाय फक्त देवानूच आमकां दिवंक जाता. मनशाच्यान आनी संवसारान दिवंक जायना. हें सोडकून घेवन देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. पूण जायते फावट हो विस्वास देवाचेर आमी दवरूंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. जी कोण मनशाचेर विस्वास दवरतात, जी कोण कुडीच्या बोलार पात येतात आनी जांचे काली सर्वेस्परांत हांव पयस वेता तांचे शिराक पडूं. सोम्या जेजू, तूं आमकां तुजेर पातयेवंक उलो कोत्ताय, पूण आमच्या जिवितान मनशाचेर वस्तूचेर आमी चड पातयेला आनी संवसारी नदरेन आमी जिवितांत खुशालकाय सोदल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जीवन करूंक ना जाल्यार आमची पोरगोटणी पोकळ आनी तुमचो बावाटूय पोकळ. क्रिस्ता जेजू, तुजें पुनर्जीवनपण जावन आसा जिविताक खात्री, पूण हांवें म्हजो बावाट परवासो आनी जिविताच्यो करण्यो तुका गवायकी दिता तसल्यो करूंक ना. म्हाका बोगोस. क्रिस्ताक काकुतकोर. क्रिस्ताक काकुतकोर. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेष करीत आनी तुमकां सवेतली बारायता तेन्ना, तुमकां अपमानीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर शिराप घालीत तेन्ना तुमी सुभागी. सोम्या जेजू, कोस सोसूंक तूं आमकां देख दवरताय, पूण तुज्या नांवा खातीर दुमालो सोसूंक हांवें आंग काडला आनी तुज्या नांवा खातीर
बेमान भोगचे पडल्यात तेन्ना हांव पळून गेला. म्हाका बोगोस सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकूत कर. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Praktuya comunidadच्या इतिहासांत रेमीस भेटयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुमी आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास ठेवता आनी सोरेस्परा थावन आपले मन वयस काडटा तो मनीस खोटो. अरोण्यांतल्या जिलकुट्या सारको तो मनीस. आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळून वचो. करपल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो. सोरेस्पराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पर ताचो बरवंसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताची पाळां उदकाशी पर्यान पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना.
ताची पानां हिरवींच आसता. बुके तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना, कित्याक तेका सदांच फळां जातात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जो मनीस परस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया. जो मनीस परस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. परस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जो मनीस परस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडना ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोळ. जबाब. जो मनीस परस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पड. बरे मनशाची वाट सुरेस्पर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब. जो मनीस परस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेले वाचप. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोल. तुमी अजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरोसो आमी दवरतां जाल्यार सगळे मनशावन आमची गोत अदीक चुचोऱ्यांची. पूण खरेंच जी मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलां. देवाचें उतर हें. उद्गार. खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्गा राज्यांत मोठी व्हडली मजुरी तुमची. Sorbes ora, sorbes ora, sorbes ora zoizo. Sorbes ora, sorbes ora, sorbes ora zoizo. सोर्बेस पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे समे असो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजू धर्मदूतां बरोबर दोंगरार तान सकला येवन एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो
आनी आख्या जुदेयांतान जेरुजाल्यासून आनी दोर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोनांतान आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गोरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यान ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदोन करतात ती सुभागी, तुमी आसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुयेंस करतीत, तुमकां सोबीतली बारायतीत, तुमकां ओकमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलाटां घालीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उड्यो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मुजरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी रोडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमणीनो, आयज भलायके प्रेशितांचो आयतार आमी समोर ओंपता आसतना आयचो विशय विचून काडला, देव आमकां दादोशी करतलो. आमच्या जिवितान आमी पळयता, आमच्या जिवितान आमकां सदांच खुशाल आसलेली देवाक जाय. आनी ह्याच खातीर देवान आमकां रोचल्यात अशें सुरवातेक आमचे भयणीन आमकां उगडास केला. आपली ओडोक घेवंक, आपलो मोग करूंक, आपली सेवा करूंक आनी सदां काल सांगाता आपल्या सांगाता खुशाल जिवंक. आयची वाचपां, आयचो सेवा धर्म आमकां सांगूंक सोदता, हो संवसार घोडये आमकां आमची मनाची शांती चोरून व्हरत. हो आमचे भितरली खुशालकाय चोरून व्हरत. आनी हे भाशेन अशें आमची चोरून वतलो होली तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरिना पळय तेन्ना. मनशाचेर विस्वास दवरता, आमी वस्तूंचेर विस्वास दवरता जाल्यार आमी सांडटले. देखूनच आयचो सेवा धर्म आमकां देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां आपयता. म्हजे लागीं तर एक बरी खाट आसत, पूण बरी न्हीद विकती घेवंक जायना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना खाटी विकताले 90,000 1 lakh हे भाशेन बरी न्हीद पडटा म्हणून सांगताले. थोडो लोक घेतालो खाटी न्हिदपाक, हाट घेवंक जातली पूण न्हीद विकती घेवंक जायना. म्हजे लागीं बरें रुचीचें जेवण आसत, पूण जिबेक रूच विकती घेवंक जायना. म्हज्यान बऱ्यांतलें बरें दोतोराक मेळूंक जाता, पूण बऱ्यांतलो बरो इलाज करूंक जाता, पूण म्हजे भलायकी विकती घेवंक जायना. म्हजे लागीं हिसपा भायर गिरेस्तकाय आसूंक शकता, पूण म्हज्यान खुशालकाय विकती घेवंक जायना. हे पासत आयचो विशय आमकां सांगता, देव तुमकां दादोशी करतलो. वस्तूंनी वो मनशांनी आमकां खुशाल दवरूंक जायना. तशेंच भाग्यवंत आगोस्तीन जेन्सा तरेन आपल्या जिवितान खुशालकाय अनुभवूंक संवसारांत जियेत आसतना संवसारी वस्तूंनी खुशालकाय सोदूंक वावुरलो.
पूण ताका ही कुशालकाय मेळूंक ना. देखून तो म्हणूंक लागलो, Our hearts are restless, Lord, until they rest in you. तुजे सवे रीग घेतल्या शिवाय आमच्या काळजाक तार ना दोनया. ही उतरां ताच्या जिवितांतली आमकां दाखोवन दिता की कुशालकाय, भितरली कुशालकाय आनी शांती संवसारांत आनी मनशांनी आमकां दिवंक जायना. ग्रेसकायेन आमकां दिवंक जायना, फकत देवाच्यान. देखून आयचो विशय देवानूच आमकां दादोशी करूंक जाता. देखून देवाचेरूच विस्वास दवरून जियोंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आयची वाचपां आमी पळयल्या. पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी, यावे इस्रायल पोरचे मोदें जे कोण देवाचेर न्हय पूण मनशांचेर फात येतात ताका शिराप. जाल्यार जे कोण देवाचेर फात येतात ताका आशिर्वाद बसायता. तरेतरेन आयच्या पयल्या वाचपान आमकां काय बरो संदेश दिल्लो आसा. आनी देवाचेर फात येवन देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक देवाची बेसांवां आमी आमच्या जिवितांत घेवंक आमकां उस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू बागयांचें जिवीत जियेतल्या देवा कडलो इनाम फावो जातलो. आनी बागयांचें जिवीत जियेनान ताका देवाचो न्हय पूण संवसारी इनाम फावो जातलो म्हूण कोडीत करता. तर आयची दोनूय पयलें आनी तिसरें वाचप हो संदेश आमकां दिता. आमकां बागी फकत देवाच्यानूच करूंक जाता. आनी देखूनच म्हणटा ह्या संवसारान आमी कितलें आमचे लागीं आसत तें आमकां कुशाल करचें ना, दादोस करचें ना. आमकां आनीक आस, आनीक ग्रेसकाय पुजापाची आस आमच्या जिवितान वाडत आसतली. देखूनच सादेपणान जियोंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. देवाचेर पात येवन जियोंक आसा तातूंत कुशाल जावंक आनी कुशाल जियोंक आमकां आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलो आमकां कुरीतकारांक बरोवन म्हणटा जेजूचें पुनर्जिवणपण कितलें म्हत्वाचें तें परगट करता. तें आमच्या धर्माची आनी भावार्थाची बुन्याद म्हूण आमकां कोडीत करता. नाजाल्यार जेजू जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ रिकामो, आमचो भावार्थ पोलको. तो जेजूचें कोस्त मरण आनी जिवणपण आमकां नव्या जिविताचो परवासो दिता. आनी हे तरेन आमच्याय जिवितान येतल्या कोस्तांक आडखड्यांक फुडो करूंक देवाचेरूच पात येवन देवूच आमच्या जिविताचो बोरवासो करूंक आमकां उस्कायता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज हो आयचो सेवादोर आमकां खेरीत भाशेन कोरी कुशालकाय देवाच सोबे आसा म्हूण आमकां उगडास करता. कुशाल आसूंक आनी जियोंक आमी सगळीं सोदता. सगल्यांक आमकां कुशालकाय जाय. कुशाल आसलेली आमी जिवितान आमकां जाय. जायते फावटी आमी फकत कुडीचीच कुशालकाय सोदल्या पूण हे कुशालकायेन कितें उणें कशें लागलां. संवसारी कुशालकाय तोखता तसली न्हय. ती आमकां पातकां सवें ओडून व्हरता. ती आमच्या ओतोस्कोनांक तार दिना. तरी कोरी कुशालकाय फकत देवा सवें मेळटा म्हूण आमी विसरचे न्हय. देव दिता ती कुशालकाय सदांकाळ तोखता तसली कुशालकाय. हेंच भाग्योत आगोस्तिनान आपल्या जिवितान जिन्सा तरेनी कुशालकाय भायल्यान संवसारी वाटेन तो सोदतालो पूण ताका ती मेळूंक ना. देखूनच निमाणो शेवटाक म्हणूंक पावलो जेजूचेर देवाचेर विस्वास दवरल्या बगर आपल्या जिविताक तार ना. देव दिता ती कुशालकाय तोखता तसली. देखून गरीब जावन देवाचेर आमचें जिवीत आदारून जियोया. प्रमाणीकपणान आमची भूक मारुया
आनी देव आमकां दादोशी करतलो. असल्या दादोसपणाक आमचो जीव आत्रेकता. तर दिसान दीस प्रमाणीकपणान वाडोवन वचूंक आमचे प्रयत्न चालून आसूं दी. संवसार बुलयता आनी दिता तो संतोश घेवन आसोंक न्हय, बगर आमच्या पातकांची खरी दूख धरून तोखता तसलो संतोश आमच्या जिवितांत भितर काडुया. आनी ह्या संवसारान आमकां कितलेंय सोंसूंक पडल्यार ती मोठी व्हडली मुजरी आमकां दवरलेली आसा. ताचे दोळे लावन आनी दोळे धरून गोठाय घेवया. तशें आयज आमी पळयता जेजू एके भाशेन म्हणटा गरीब ती सुभागी, आतां भुकेल्यांक ती सुभागी, आतां रुदन करतात ती सुभागी. कित्याक तांकां भोव व्हडली मुजरी मेवतली. संवसारान घोडी ताणें जायते त्रास कोश्ट काडल्यात, पूण मागीर तांकां देव तांकां दादोशी करतलो. हेंच आमी म्हणटा रिवर्सल ऑफ वॅल्यूज. संवसारान घोडे ताका जायते त्रास कोश्ट पडल्या, जेजू खातीर जायते त्रास कोश्ट ताणें सोंसल्यात, भोगल्यात. ह्या सगल्या पासत देव तांकां एके भाशेन जिविताची मुजरी देवान दवरलेली आसा ती तांकां फावो करतलो. दुसऱ्या संवसारान तांकां खुशाल करतलो. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी भलायकी प्रेशितांचो दीस समोर उमतां. कोवीड-19 ही पिडा आयल्या उपरांत आख्या संवसाराच्या मनशाची भलायकी हाल्ल्या आनी बिगडल्या. आजुनूय हें दुयेंस आख्खो संवसार भर आसा आनी ताचे वायट परिणाम सगल्यांचेर जाल्लो आसा. तशेंच हेरूय दुयेंसां कॅन्सर, TB, HIV, एड्स आनी हेर मारेकार पिडेक लागून जायत्या जाणांचें जिवीत आल उपद्र्यांनी भरलेलें दिसून येता. तर असल्या पिडेवंतांची सेवा करूंक दोतोरांक तशेंच नर्सींग आनी भलायकी वावराड्यांक सोडती आनी देवाची राखण फावो जावं म्हूण आमी मागुया. तशेंच आमां सोमेस्तांच्या काळजान पिडेस्तां सोबे हुस्को आसूंक गरज. आयज आमी लूड सायबिणीची आनीच परब केल्या. पिडेस्तांक सोबे हुस्को मोग दाखयला. तांची निगा आमी घेवंक आनी देवान ताका लूड सायबिणीचे विणवणेन पेकोणी फावो करूंक आमी मागला. आनी ह्या समयार घोडे आमी तांकां पेकोणीचे संस्कार दिल्या. बरे भाशेन तांच्या जिवितांत ती निराशी जायना जावंक, जिवितांतले दूख कोश्ट पिडा सोंसूंक तांकां बोड मेळूंक आनी तांकां बेगीन पेकोणी मेळूंक आमी देवाच्या आदीन तांकां केल्या. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो एलिसांव लागीं पावला. मोत दिवप एक व्हड आनी गंभीर जबाबदारी जावन आसा. ही समाजीक परिस्थिती वसता ती मनान धरून मोत मारप आमचो कायदो जावन आसा. आमी मोत मारून निवडून हाडटल्या सरकार घडटल्या आनी 5 वर्सां हो सरकार आमचे राज चलयतलो. पयशांचे आशेचे जावचे न्हय म्हूण आपणाचोच फायदो सोदतली आपस्वार्थी जावची न्हय. आमची मोतां फोडूंक दिवची न्हय आनी मोलादीक मोत मारी नासतना रावचें न्हय. तर आमकां जण एकल्याक हो ओग दिल्लो आसा आमचें मोत घालूंक आनी बरो सरकार घडोवन हाडूंक. तर केरेत भाशेन ह्या दिसांनी मागुया जशें बरी आमची पवित्र सभाय आमकां म्हणटा माग नियाड कर आनी बऱ्या मनशाक निवडून हाड. आनी हे भाशेन बरें ह्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां बरें मनीस आनी बरें पाटी आमी निवडून हाडूंक आमचोच वोख आमी राखुया, सांबाळुया आनी आमचें मोत दिवन एके भाशेन सगल्या वायटांतली आमकां निवारूंक आमकां सुरक्षा दिता, आमचें दाय सांबाळता जावं पर्यावरण सांबाळटा तसल्या बऱ्या मनशाक
प्रमाणीक मनशांक आमी निवडूंक आनी आमचें मत दिवंक तांकां आमी फुडें वचूंक तेंको दिवया. तर आमचें मत मोलादीक म्हूण ओळखून घेवन घालिनासतना रावचें न्हय, मत घालून बऱ्या मनशांक निवडून हाडुया. हो आमचो कायदो आनी होच आमचें कॉन्स्टिट्युशन आमकां ओग दिता. तो ओग राखुया, सांबाळुया आनी बऱ्या मनशांक, प्रमाणीक मनशांक निवडून हाडुया. हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मिसाचे बलिदानांतल्यान सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थेकास देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समालो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पोंच लाखा खाल ताणें पोस्ट असले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देव बापा सुजयाक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. खरी कुशालकाय दितलो आनी खरें दादोस करतलो जावन आसा देव. ह्याच देवाचेर विस्वास दवरूंक न्हय मनशांचेर आनी न्हय वस्तूंचेर, पूण देवाचेर विस्वास दवरूंक आमची पावलां मारूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बापसाहेबान, सगल्या याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वशांनी बागीचें जिवीत जिवंक आनी क्रिस्टी पोरचेक जेजूच्या राज्याच्या तत्वाचें उत्तम नमुने ते जावन पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया. गोंय प्रार्थनाच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक ओजेच्या हुस्क्यान भरलोले गोंयचें पर्यावरण राखतात असले आनी सोमेस्ताच्या बऱ्याक पडटले कायदे काडटात असले राजकीय फुडारी फावो जावन गोंयच्या प्रार्थना पासत मागुया. विधानसभेच्या वेंचणुकेक मत मारपाचें निर्णय घेतना आपली क्रिस्ती तशीच नागरीक जबाबदारी पाळटना गोंय राज्याच्या बरेपणा खातीर बरे आनी फावत असल्या फुडारांक तांणी मत मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. COVID-19 ही महामारी अजून
तशेंच कॅन्सर, HIV, एड्स, TB असल्या पिडांक सांपडून जायतो लोक वळवळटा. तांचे हे पिडेन दोतोरांचो, नर्सींचो, कुटुंबाचो आनी समुदायाचो सांगार फावो जावं. तशेंच सगळ्यांच्या मागण्यांच्या आदारान देवाची कृपा आनी पेकोवणी तांकां फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. तुझ्या पुण्याची मागणी आमची कबूल कर. आयचो सेवा दवरूंक आमकां वेंचून काडूंक आपयता. आमचो विस्वास देवाचेर व मनशांचेर, ग्रेसकायेचेर व दुर्बळकायेचेर, डिपेंडन्स ऑर इंडिपेंडन्स, अटॅचमेंट व डिटॅचमेंट ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचेर विस्वास करून देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी तोच आमची खरी दादोसकाय म्हूण जिवंक आमकां आयती कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मिटोनेच्या वेळार गायन गावया C1 आमचे 2 हात उबारून. सर्वीस परमेश्वराच्या स्तरावर आमी वाचनाच्या उदारपणांत आमकां दिलायता आमचे डोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक लेगुया. ताच्या मोगार सारको जावं आमचो उदारपणांत आमकां दिलायतो दाखाचो सण आमकां आत्मीक पिवण दितलो. रोपी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. म्हज्या बाबा म्हणिनोय मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी वयले आमच्या आंतरिक पवित्रतेच्या आडवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्बेस्पोरा हे बेटोणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे बरें सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोर्ना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपले मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Barbarazo sorvesfor Sorani संसार भोला तुझ्या वैभवान सोनी तुका सोय 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 सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय सोनी तुका सोय सोय सोय. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकाचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. आवाळताचो गोठ मोरगोटुया. Jesu meno जीवन जाला. Jesu जीवन जाला. Jesu नव्यान येतलो. नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखां म्हूण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागीवन चुजे बागीवन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जेजूनच आमकां मागणी करूंक शिकयला.
देवाचेरूच विस्वास करून देवा लागीं मागू. हेच जेजून शिकवलेले मागणी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रात जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोंदरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र चोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असो जेजू खरी खुशालकाय आनी शांती दितलो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचेर ताचो आशिर्वाद आसतलो. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D27 मोच्या देवा तूं सोद बरो.
रोचलोय म्हाका पोसलोय एक एक म्हजो अपराध सोंसलोय हेम कोणांतलो म्हाका राखलोय देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता तुझ्या रोगतान तुझ्या मांसान म्हाका पोसताय मोडा मोगान ओची खातीर खुर्सार मेलोय स्वर्गादाची म्हाका दिलोय देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा सर्गेच्या स्वादीक जेवणान आमचे मुखेल्या आत्मेक तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता अलिशा फेर्नांडीस आंकवारदो आग्नेलो जुदास फेर्नांडीस आनी पॅट्रिसिया जालिया जोस्फीन फेर्नांडीस रावता वेरे रेशमागोस हाचे नेवऱ्याचें नांव अजय पुंडलीक कदम आंकवार पोत पुंडलीक शंकर कदम आनी सविता पुंडलीक कदम रावता तालिगांव निमणीची. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या पवित्र कुसाचो समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन आयज फाब्रिकाची जमात आसतली 9:15. 14 तारखेर एलिसांव आमचें मत घालूंक मुखार सरुया आमची जबाबदारी आनी जापसालदार पाडुया. बऱ्या मनशांक प्रमाणीक मनशांक निवडूंक आमचें मत दिवया. 15 तारखेर मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना सांजे 5:30 वाजता मीस फॉलोड बाय इंटरसेसरी प्रेयर.
शुक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन 7:30 मीस. आतां तो आयतार साद्या काळाचो 7वो आयतार, पवित्र बाळकांचो दीस, होली चायल्डहूड डे. सकाळीं 8 वरांचेर मीस मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन पयल्या मिसा 6,100 रुपया, दुसऱ्या मिसार सांजे 4,250, सगळे मेळून 10,350 रुपया. तशेंच डोनेशन दिल्लें आसा मानियल आनी बोस्तियान फेर्नांदीस हांच्या उगडासाक. मिंगेल फेर्नांदीस 4,000 भेटयल्यात. एक बरो देखणार 5,000. डेनियल आग्नेलो फेर्नांदीस 10,000. सगळ्यांनी इगोर्जेक आदार दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आमचें फेस्त जालें. फेस्ताचो इनकम 2,20,951. देस्पेस जाला 93,955. आनी तातूंत उरलेले ते 2 पॅडेस्टल फॅन हाडलेले आसात. तशेंच एक TV घेतलेली आसा. सगळे देस्पेस काडून पयशे उरल्या 69,596. ते दवरले इगोर्जेच्याच वावराक कितें गरज आसा थंय मोडपाक. तर तुमकां एकावंट्स जाय पळोवपाक नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. तशेंच डायसा रेडेम्पटरीस आमचे आल्टो पोरवरी रावता, ताणें एनावन्स करूंक लायला. लँटन सिजन कोरेजमो येता, लागीं पावता. कोरेजमान रेतीर आसतले पोरवरी, आनी ह्या रेतीरांनी कोणूय भाग घेवंक सोदता जाल्यार हे विकेंड रेट्रीट्स फ्रायडे सुरू जाता, ते आयतारा देनपारां कोबार जाता. थंय बोर्डार घातलेलें आसा कोण कोण रेडेम्पटरीस पाद्री येतले, थंय रेतीर दितले. डायसा हे तांचें घर आसा, थंयसर रेतीर जाता. थंय रेतीरान कोण भाग घेवंक सोदता जाल्यार थंय नंबर दिल्ले आसा. आनी कोणाक भाग घेवंक जाय जाल्यार कितें ती खबर घेवंक जाय जाल्यार ते नोटीस बोर्डार पळोवन तुमच्यान थंयसर रेतीर करून कोरेजमान बरे भाशेन आत्मीक तयारी करूं येता. एक सोयेक दिल्लो आसा. उबी रावया. सर्वीस फोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया. F12 खुर्शाल काळजां. Dewa Shanti Vai